नमस्कार. काल डिचोली पोलिसांनी शेजाद शेख म्हणून एका व्यक्तीक अरेस्ट केल्ले आहा. ह्या हेतूसून अशें म्हायती मेळटा की शेजाद शेख यांनी आपल्या फेसबुकाचे पोस्टाचेर एक पोस्ट केल्लो की आय लव इज्रायल आणि त्याच्या उपरांत हिंदू धर्माच्या जे हिंदुत्ववादी लोक आहात त्यांची खंय ना खंय तरी भावना दुखावतली अशा बाबतीचे त्यांनी पोस्ट केल्ले की दॅट दे इट गौ मास गौमाता अँड दे डोंट बिलीव मूर्ती पूजा. म्हणजे ह्या बाबतीत अशी जे असले जे मनीस आहात जे शेजाद सारखे जे हिंदू आणि मुस्लीम हांच्या भितर जे वाद निर्माण करता आणि काही गजालीक जे गजाली हांगातले जे समाजाक त्रास करपी जे वार्ता करतात बरयता ह्यो गजाली चुकीचे आसतना सुद्दां ह्यो गजाली करता आणि आपल्याक मोठेपण दाखोवपाचो प्रयत्न करता. पण काल डिचोलीन जेन्ना ह्या बाबतींतली जेन्ना हिंदू संघटनेन ही जी पोस्ट पळयली त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी तात्काळ डिचोली पोलिसाक ह्या संदर्भात माहिती दिवन आपोवपाक सांगलें. सध्या तेका डिचोलीचे पोलीस आहा तेंच्यांनी आपल्या ताब्यात घेतलेले आहा आणि हिंदू संघटना जी सांखळेन डिचोलीची आहा तेंच्यांनी ह्या बाबतींत आपलो आवाज उठयला की शेवट पर्यंत हेका पनिशमेंट जावची म्हणून अशें करीत आहा. कंप्लेन ऑलरेडी रजिस्टर जाल्ली आहा. हेच्या फुडें पोलीस चवकशी जी आहा ती डिचोलीचे पोलीस करीत आहा. स्टुडंटा खातीर सुद्दां काम